सौर ऊर्जा धोरण विधानसभेत सादर करतलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। 40 केव्ही सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। गोंयांत 70 ते 80 मेगावॅट लायट तयार जाता। वर्सभरात 200 मेगावॅट वीज तयार करपाचे उद्दिष्ट आसा अशें वीज मंत्र्यान सांगले। तमनार प्रकल्पा खातीर आतां झाडां मारची पडची नात। ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयाक सध्या 1200 मेगावॅट वीज मेळटली अशें तांचें म्हणणें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच गेडाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। कंपनी तयार जातली जाल्यार 2,50,000 रुपये भरून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडेन रजिस्टर जावपाक जाय। हें सगळ्यांनी लक्षात दवरचें। कोणी येवन आज कितें करूंक शकना, कारण खूब कडेन आमी अशें पळयलां की कोणी कितेंय करता आनी कितें करून मोकळे जाता। आनी त्या खातीरच जेन्ना आमचे डिपार्टमेंट दुसरो डिपार्टमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ताजो श्रेय हाका जाय, कारण हे सगळें तयार जाले नंतर तुमचे कडेन जर स्टोर एनर्जी ना जाल्यार यू हॅव टू कनेक्ट टू द ग्रीड, आणि ही ग्रिडाक जेन्ना तुम्ही कनेक्ट करतले तेन्ना तुमकां सगळे सोपस्कार पूर्ण जातले। ना जाल्यार तुमचे कडेन स्टोर आसा। दुसरी गोष्ट, आमची जी सोलर पॉलिसी आसा हांव डिक्लेअर करना हांगा, कारण असेंब्ली आमची आसा, असेंब्लीत आमी डिक्लेअर करता। 8 जुलैक आमची असेंब्ली ओपन जाता। असेंब्लीक आमी सोलर एनर्जी कशी आसतली हें आमी डिक्लेअर करतले। ओपन एक्सेस आसा की ना तेंय आमी सांगतले, आणि त्या नंतर ताजें काम मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जाता। आज साधारण 70 ते 80 मेगावॅट गोंयांत वीज मॅन्युफॅक्चर जाता। मागीर ती सोलर आसूं किंवा गॅस एनर्जी आसूं किंवा इतर प्रोजेक्ट आसूं, सेजागोवाचो प्रोजेक्ट आसूं, सगळी म्हणून साधारण 70 ते 80 मेगावॅट वीज आमी तयार जाता। आमचे एम आसा की एका वर्सान वी शूड क्रॉस 150। त्यानंतर आमकां जवळ जवळ 200 पंप जे अग्रिकल्चर हातूंत आसा ते कंप्लीट करपाचे आसा। 200 पंप सोलर एनर्जी खातीर आमकां एका 6 म्हयन्यांत धाडपाचे आसा। तेंय काम कंप्लीट करपाचें आमी ठरयलां। प्रत्येक जे अग्रिकल्चर सेक्टरांत काम करपी लोक आसा, फॉर एग्जांपल बागायतदार, आदर्श कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, अश्यो ज्यो सोसायटी आसा आनी ज्यो बागायतदारांत काम करता, फार्मर्सा भितर काम करता, तांकां सगळे एकठांय करून फुडलें पावल मारपाचें ठरयलां। 12 वरांचो शटडावन आसता। तुमी खंयचे मुद्दामून आयज शेनवार आयज शटडावन म्हणटात ते, आयज सगळें बंद आसा। टेलिफोनान विचारात। यू कॅन कंपेअर विथ एनी स्टेट जे आठवड्यातले 3 दीस शटडावन किंवा दिसभरातलो 12 सकाळी 8 सांजे 8 लायट येतली म्हणटात ते, कित्याक इट इज शटडावन आसा। बट वी हॅव नेवर टेकन द शटडावन फॉर अ सिंगल आवर। हे एप्रिसिएशन म्हाका दिसता तुमच्याय कडल्यान येवपाक जाय, ताची गरज आसा। लोकांनी हाजेर उलोवपाक जाय। यू हॅव टू कंपेअर विथ द अदर स्टेट। हे आमच्या पॉवर डिपार्टमेंटाकूय कोणूच एप्रिसिएट करिना। आमकां एप्रिसिएट करपाची गरज आसा, लोकांनी हे उलोवपाची गरज आसा।